Healthy heart, healthy life. With 15 ml morning mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning mantra, रोज पियो मस्त जियो. सुभाष वेलिंगकार दिवचले पोलीस स्टेशनात हजर. चौकशी अधिकाऱ्यामुखार वचून दिलो स्टेटमेंट. पोलीस म्हणटा वेलिंगकाराच्या चौकशेक सहकार्य परत आपयतले. वेलिंगकाराक हायकोर्टात अंतरीम थाकाय, सध्या अटक ना. आजूच दिवचले पोलीस स्टेशनात पोलिसांमुखार चौकशेक हाजीर रावपाची तयारी. फुडली सुनावणी मंगळारा. सावड्डे 70 तोणीर धबधब्यार 30 वर्सांचो तरणाटो बुडलो. मूळ मध्य प्रदेशाचो. इश्टा बरोबर गेल्लो भोंवडेक. 24 वरां उपरांत बॉडी लागली हाताक. उद्देजक रतन टाटा 86 वर्साचे पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. देशभर दुखवटो. निमण्या संस्काराक उद्देजक, घरमंत्री शहा, मुख्यमंत्री, मंत्री, सेलिब्रिटींची आर्गां. बिराडी दवरून टेनंट व्हेरिफिकेशन करिना त्या घरकारांक 10,000 फायन आणि पुलीस केस. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. टेनंट व्हेरिफिकेशनाक मुजतवाड. बागा दर्यांत सायट सिंगाक गेल्ली बोट उमथली. बोटीत आशिल्ले 15 टुरिस्ट जॅकेट घातिल्ल्यान साल्वार. नुस्तेमारांनी केले साल्वार. दोग जीएमसीत. कोलवाळे जेलीत कैद्यान स्वताक उजो लावपाच्या घडणुकेची मानव अधिकारी आयोगान घेतली दखल. कलेक्टर आयजीपीक नोटीस. चौकशी करून मागलो रिपोर्ट. म्हादयचेर पिवपा उदका प्रकल्पाक गोंय सरकाराची कारण नासतना हरकत. कर्नाटकाची केंद्राक कागाळ. कोर्टान प्रकल्प आडायलो ना. केंद्रान बावटो दाखोवचो. हवामान खात्याचो 10 आणि 11 ऑक्टोबराक गोंयाक ऑरेंज, 12-13 ऑक्टोबराक येलो अलर्ट. जगला गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय. मुरगांव पालिकेची न्यू वाडेच्या बेकायदेशीर गाड्यांचेर कारवाय. 3 दिसां भितर परवाने घेना जाल्यार गाडे करतले सील. पालिकेची शिटकावणी. गोंयांतल्या हेर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जाणून घेवंक जाती प्रमाण जनगणना जावची. भंडारी फुडाऱ्यांची मागणी. घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. हरियाणात वेंचणुकेत आपटी खाल्ल्या उपरांत काँग्रेसीची वेंचणूक आयोगाचेर वेंचणूक प्रक्रियेत गुड्डुलासांव जाल्ल्याची कागाळ. सर्गेस्त रतन टाटाक भारत रत्न पुरस्कार जाहीर करचो. महाराष्ट्र सरकारचो केंद्र सरकाराक प्रस्ताव. काँग्रेसी बरोबर युती आसा तशीच उरतली. अखिलेश यादवाच्या हरियाणा वेंचणुके उपरांत विधान. उत्तर प्रदेशात पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीक धरिनासतना 6 उमेदवार जाहीर. आंदोलक दोतोरांच्या मागण्यांचेर दुर्गापुजे उपरांत विचार जातलो. बंगाल सरकार सांगता. दोतोर फुरियोज. आनीक सिनियर दोतोरांचे राजीनामे येवपाची शक्यताय. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेनाक मुख्यमंत्री निवास करपाक लायलो खाली. भौशीक बांदकाम खात्यान घर केले सील. राज्यपालाच्या सांगण्यान खंय कारवाय. स्टार हेल्थ इन्शुरन्स सायबर अटॅकाक बळी. 31 दशलक्ष लोकांचो डाटा लीक जाल्लो डाटा ऑनलायन. टेनिस लेजंड स्पेनाच्या रफाएल नादालान केली निवृत्ती जाहीर. नोव्हेंबरात डेव्हिस कप फायनली उपरांत घेतलो निवृत्ती. दक्षिण कोरियाच्या हॅन कँग हे लेखिकेक 2024 वर्साचो साहित्याचो नोबेल पुरस्कार.
शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते. निफ्टी 25,009, सेन्सेक्स 81,614.